बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सुटकेचे पुस्तक 3 स्वर वडी 5 ते 6 अशें म्हणटा. देवान मोइसेसाक म्हळें, आंगा लागीं सरो नाका, तुज्या पांयांच्यो वानो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोसेसान आपले मुखामोर धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, हे फांतोडेर ह्या पवित्र जाग्यार जेजू सुर्याची किरणां घेवंक ताका नितोल मोनान बसूंक, पांयांच्यो वाणो काडूंक मुणगे आमचे वायट चिंतप, आवंडे, कोरण्यो सगळें काडून दवरून ह्या वेळार खऱ्या मोनान आनी भोक्तीन जेजूक मेळूंक आयिल्ल्या समेस्तांक येवकार दिता आनी हो वेळ सांगातान मागणें करूंक आमंत्रण करता. विशय: निमाणी आसात ती पोयलीं zatolim. मार्कूचें शुभ वर्तमान 10 वड 31. निमाणी आसात ती पोयलीं zatolim. जुवावाचें शुभ वर्तमान 1 वड 1 ते 4 अशें म्हणटा. ओरोंबाक सगळे रोजचे आदीं सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबद देव आसलो. ओरोंबाक तो देवा सोवे आसलो, ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे रोचून आयिल्लें कांयच ना. ताचे सोबीं जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. होच तो देवाचो सोबद जेजू. ओरोंबाक धांवन देवा सोबीं जियेता. रोचणार सगळ्या वस्तूंचो उजवाड आम्हा मनशांचो. आमच्या मोगा खातीर मनशा सोयम घेवन ह्या संवसारांत आयलो. आमकां जिवीत दिवचे खातीर आनी आपल्या बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर कोश्ट सोंसून खुर्सार मरून पुनर्जिवन जावन सदांकाल ह्या पवित्र ओस्तींत हाजीर जाला. ह्याच देवाच्या सोबदाक खालतिकायेन आमची मान बागावन नमस्कार करुया.
गीत घेऊया B3 पेज 21 B3. देवाचो सोब तूं आयलोय देवून संवसारा जिवीत सोब तूं तुका आयकूंक रावता उलोय आमची कोडे उलोय जागोय आमची मोना जागोय बोर आमची तोंडा तुझ्या सोबतान बोर मोगाची जावंदी आमची उतोर बोर आमची तोंडा तुझ्या सोबतान बोर मोगाची जावंदी आमची उतोर सासणाचो सोब तूं शिवा सोनार बसलाय वयर तारुणीक सोब तूं तुका तावी आमची दोय कोलोय तुझी कोशी कोलोय चोलोय तुझ्या मार्गार चोलोय बोर आमची जिवीत तुझ्या सोबतान बोर कोर आमकां तुझी सारकेली कोर बोर आमची जिवीत तुझ्या सोबतान बोर कोर आमकां तुझी सारकेली कोर. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींत 9 वळी 27 आनी 28 अशें म्हणटा मनशां एक पावट मरतात आनी त्या उपरांत तांची सुट्टी जाता तशेंच सोमेस्तांची पातकां काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाकूच समर्पण दिलो दुसरे पावटी तो दिसती पडटलो पातोक काडूंक न्हय पूण ताची वाट पळोवन आस्तोल्यांक तारण दिवंक जेसू मोगला आमा मनशांक तारण दिवचे खातीर
तुवें तुझें समर्पण खुर्सार केलें. आमचें पातोक तुजेर घेवन आमकां पातकां मेकळीं केलीं. आमी जाल्यार हो तुजो सॅक्रिफीस विसरल्या. जितले फावटी आमची नदर खुर्सार पडटा तितले फावटी आमकां आमचे पातकी जिविताचो उगडास येवंक जाय आसलो. पूण परतेंच जाल्यार आमकां तशें कांयच दिसना. व्हडपणाचें, गोरवाचें, निड्डुकायेचें पातक आमचे भितर ओदीक रिगलां. आमकां ल्हानवीक मनशां जावं आमी ल्हानवीक मनशां जावंक चुकल्या. आमकां व्हड मानाचे जाग्यांची आस जाल्या. आमकां बोगोस सायबा. गीत गावया I-28, page 133. Sogle tuce okma moga todil bokshita Soglia tucia vaita guna cheo kodita Sogle tuce okman moga todil bokshita Soglia tucia vaita guna cheo kodita Otmia mocha kalsanta Deva che upkaratu Otmia mocha kalsanta Deva che upkaratu स्तोत्र 75 वोळ 1. देवा तुका आमी दिनवासताव तुज्या नांवान उलो मारताव तुका वाखाणटाव तुजी अजापाची कर्तुबां आमी वर्णिताव आमच्या देवाक आमी दिनवासूंक फावो जें कितें आयज आमी आसाव तें आमकां देवाचें व्हड देणें. आमी जिवी आसाव आमी भोंवताव आमी उलोयताव देवाची मोहिमा आमची सोवे दुसरी पळयतात. आमी देवाचो रूपकार ताणें आमकां
आपल्या सारकेलीं रोचल्यात. ह्या खातीर आनी सोर्व उत्तम दिनी देवाच्या हातांतल्यान घेतलोल्या पासत आमच्या सोर पदवीदार देवाक आमी दिनवासुया. गीत गावया Q8 page 169. Q8. Gita gawun nawag tuja dorik di sawakan te oliaw tuka sorves pora deva Baba amcha sorves pora deva Baba amcha Tumbo mogal Bapa Monsha kulak Doyal moval soglia Tuja rotsnag Sasnag din wasasnag Moy matuka Sasnag din wasasnag Moy matuka. ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आनी देवाचें उतर आयकुया. मार्कुचें शिवर्तमान 10 वळी 28 ते 31. पेद्रून तोंड घालून अशें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. जेसून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शिवर्तमाना पासत घरदार वो भाव वो भयणी वो आवय वो बापूय वो भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार ती आतां ह्याच काळांत एकाक 100 घेतलीं. घरां दारां भाव भयण आवयो भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां पूण दुमाळोय भोगतली. आनी येता त्या काळांत सासणीक जिवीत जुडटली. पोयलीं आसात ती 100 जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात ती पोयलीं जातलीं. देवाचें उतर हें. हालींच जालोली बागयोन फ्रांसीस शावियराची रेलिकेची 18वी दबाचीक दाखोवणी सुमयार आसलोल्या समितीच्या वांगड्यांक आनी सगल्या आदार्यांक व्हॉलिंटियर्स मागण्याची बसका आसली. दोनूय बाजूचे 5-5 बांक सोडून कातेद्राल चिकार भरलोले. कांय व्हॉलिंटियर्स उबे उरले.
फुडल्यो बसका सरकारी अधिकारांक आनी मानाच्या सोयऱ्यांक आडून दवरलोल्यो. पूण जबरशे आपयल्ले सोयरे आनी अधिकारी आयले नात. देखून फुडाऱ्यान उबे आसलोल्या व्हॉलंटियर्सांक बसका घेवंक सांगलें. अशें पयले आसले ते निमाणे जाले आनी निमाणे आसले ते पयले जाले. आमच्याय आत्मीक जिवितान आमची परिस्थिती असलीच जावंक पावता. तेन्ना आमी देवाच्यो आज्ञा पाळिनात, ताच्या नेमा पोरमोणे चलोनात आनी पवित्रपणान जियेनात तेन्ना. देवा मुखार आनी मनशाचे नदरे सुरशिल्लीं आमी निमाणीं जाता. आमच्या आत्मीक जिवितान भावार्थाचे भावार्थाची वाड जावची गरज. सिराकाच्या वाचप आमकां सांगता आमची भक्ती देवा मुखार प्रामाणीकपणाची जावंक जाय. देवाचें तें देवाक दितूच आमी मनशाचें तें मनशाक दिल्या उपरांत देवाच्या मोगाक आनी जेजूच्या कामांत वावुरतूच आमी एकाक शेंबोर आत्मीक दिणी घेवन सासणाचे जिविताक पोयलीं जातोल्या. हें सासणाचें जिवीत सोडूंक आमकां तरेकवार आव्हानांक फुडो करचो पडटलो. पयलें आमी आमकांच ना म्हणची गरज. म्हज्या जिवितान एक बरें काम करतलो जाल्यार 2 भासांची वो 2 आवाज हांव आयकतां. एक म्हणल्यार बरो आवाज, वच फुडें, बरें तें कर. दुसरें, म्हाका कित्याक पडलां, हें काम करून हांव कितें सुट्टलो. हांवें म्हज्याच आदावाक लागून हें जर काम केलें जाल्यार हांव मनशाचे नदरेन जेरूल पयलो जातलो, पूण देवाचे नदरेन निमाणो. देवाचे कृपेन आनी देवाचे नदरेन तर हांव वयर सरलोलो जाय जाल्यार हांवें म्हाकाच ना म्हणूंक उक्त्या मनान पेल्याची सेवा करूंक चड गरजेचें. मनशाचो मान जोडूंक न्हय, पूण देवा सोवें व्हड जावंक जॉन एकल्यान वावुरची गरज.
देवाक जाय तशी आमची जिवीत जिवून देवाचे नोदरेंत आमी पोयलीं जाव आमची कांय मागणी आमी जेजू मुखार दवरून ताचो आदार मागुया. आमी आमचें दिसपटें जिवीत जियेतना न्हयच आमचें मन संवसारी वस्तूंचेर थारावंक पूण जेजून फावो केल्ल्या तत्वां मुल्यां पोरमोणें जिवंक आमच्या कामांतल्यान आमच्या वावरांतल्यान त्या जेजूक मोहिमा सोडूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे समुदायेन ल्हान व्हड प्रोस्ट उप्रासतात तेन्ना आमचे लागीं घोडटा ते भाशेन ह्या प्रोस्नाक आमी सुटावो करूंक आदार दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचें जिवीत जेजूच्या उजवाडान पोरसोळ्ळोले. होच उजवाड आमी दुसऱ्या सोवेन जावंक ओदीक करून गरीब दुबळ्या कोण नासलोल्यांक उदार मोनान आमी तांच्या हाल उपोद्रे लोव करूंक आमचे लागीं घोडटा ते भाशेन तांकां आदार दिवंक आनी तांच्या जिवितान आमी जेजूचे रूपकार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या पासत आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस समारंभतल्या पासत आनी हेर समारंभण्यो करतल्या पासत मागुया. तांणी आपल्या जिवितान सदांच देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक देवाच्या हातांतले मेळ्ळोले उपकारांक सदांच दिनवाशी रावूंक आनी हे तोरेन दुसऱ्याकूय बीन देवाक ओदीक लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी पिराचीत काळाच्या उमऱ्यार उबी आसात. हो काळ कृपेचो. हो काळ आमकां ओदीक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आदार दितलो. आमचे सोवे आसा ती निड्डुकाय कुसडेपण पयस दवरुया. नितोळ अंतस्कनान देवाच्या शिवासना मुखार येवुया आनी आमचें जिवीत पवित्रपणान सारूंक ह्या काळांत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वावरूंक आमकां त्याच जेजूची कृपा मागून घेवुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ह्या वेळार
सगळी आमच्यो गोरजो आमच्या मनान खालसान उप्रासतली मागणी जेसू मुखार दवरुया. आनी ताणें शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान सगळीं बापाक उलो मारुया म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.